दीस शनिवार मेयाची 17 तारीख 2025. पयलें वाचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 13 वोळ 44 तावन 52 पर्यंत. दुसऱ्या सब्बाता दिसा सडुणें सगळें शहर देवाचें उतर आयकूंक जमो जालें. पूण लोकांची खेट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान उलयल्ल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नाबास कांय फाटीफुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागलो. देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आशिल्ली, पूण तुमी तें इन्कार करून सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हणून लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगतांव आनी हेर जातींच्या लोकांतय परततांव. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वेच्या पोंता पर्यान बचावेचे हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. हें आयकून जुदेव न्हय आशिल्ले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. सासणीक जिविताक नेमिल्ल्या सोमेस तांणी सतमानलें. अशें सोम्याचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारलें. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मानेस्तांक साळवायलें आनी पावला आनी बार्नाबासाचे काडकाय उलयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायलें. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयाची धूळ पापुडली आनी ते इकोनियाक भायर सरून गेले. पूण शीस संतोषान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 1 2-3 AB 3 CD 4. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगासो ताणें उगडास काडला. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. म्हज्या उतरांक खाल जावन तुमी सलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी सत तुमी जाणा जातल्यात म्हणटा आसो मी. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 14 वोळ 7-14 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तेवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या आमकां बापाक दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसुनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बापाक दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणून येतें? हांव बापा सोवें आसां आनी बाप म्हजे सोवें आसा हें तूं सतमानिनाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच ताकीनच हांव उलयना. बापच म्हजे सोवें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सोवें आसां म्हणून हांव सांगता तें तुमी सतमाना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणी सतमाना. सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सतमनता
तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही, ताच्या कीवर ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां. बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यारय हांव तें तुमकां दितलों. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलों. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूच्या मिसावांची गुंडाय आनी रुंदाय फिलिपाच्या आमकां बाप दाखय म्हणले विनंतेंत बाप जावन फावो जाता. बापातावन आयिल्ल्या आनी बापानंच धाडिल्ल्या पुता शिवाय कोणीय बापाक पळोवंक नेना, ताका वळखना. फिलिपान आमकां बाप दाखय म्हणटना जेजू आपले मिसावूनच अदृश्य देवाक उगडापें करचें म्हणलें लिसांव दिता. जेजूचें मिसांव बापाक परगडचें आनी ताचें दर्शन आपल्याच व्यक्तित्वान दिवचें आनी बापाची वळख आमकां दिवची. हेंच जेजूचें महत्व. जेजू तें वा पुता तें बाप आसा, उलयता, दिसता आनी वावुरता. बापान आनी पुतान एकवटीत आसचे बरी, जेजूच्या पाटलावदारांनी एकवटीत आसाचे. बाप आपल्या पुतासो म्हणजे जेजूचो मोग केल्ल्या बरी जेजूच्या पाटलावदारांचोय मोग करता म्हणून आमकां रुजू जाता.